घर केन्नाय पडपाक शकता हाची जाणविकाय आसा। कोणाचाच आदार ना। आपले दुख्ख सांगतली तरी कोणाक? पिरायेन जाणटी, काम धंदो ना, घरांत जोडपी कोणूच ना। घर दुरुस्त करतली जाल्यार पयशे येतले तरी खंयच्यान? घर केन्नाय मातये भरवण जावपाक शकता हाची कल्पना आसून लेगीत म्हापशेच्या डांगी कॉलनींत रावपी दोग भयणी ह्या घरांत आपलो जीव मुठीन धरून जगतात। ह्या घराची दुरुस्ती जावची म्हण फाटली 2.5 वर्सां जाली। तांणी नगरसेवक आमदारांक विनवण्यो केल्यो पूण कोणाकूच तांची काकुती ना। म्हापशा डांगी कॉलनीत आशिल्ले हे घर लागी लागी जमनी मोल जावपाक पावला। आता पडटले उपरांत पडटले ह्या स्थितीत आशिल्ल्या ह्या घरात असहाय्य भयणी जीव मुठयेन धरून रावतात। तशे ह्या घराक सुमार 100 वर्सां मायज जातली। मात 2.5 वर्सां फाटी वादळांत हे घर कोसळ्ळे आणि तेन्नाच्यान ह्या भयणींचे हाल सुरू जाले। आणि कितें आमी भियेवन सारकी भायर गेली आणि भायरूय पावस म्हणजे थंय पत्री पण सारकी ना, थंय पण गळताले। उबे रावन आमी दीस काडले रातचे 2-2.5 वर्सां आणि मागीर जेन्ना पावस थांबला तेन्ना आमी घरान गेले। कर्करोगासारख्या भयंकर दुयेसाच्या उपचारा खातीर या दोगांकूय मदीं मदीं मुंबय खेपो घालच्यो पडटात। हे खातीर तांकां मदत करप पयसूच, पूण ती दोगांय हांगा ना ते पळोवन तांच्या घरांतल्यो वस्ती चोरयेक सुद्दां गेल्यात। इल्लीशी मदत तरी मेळून हे घर रावपा सारखे जावचे म्हूण या दोगांनी आमदाराक गाराणे लेगीत घातले, मात ताचो कांयच फायदो जावंक ना। आमी गेली बॉम्बे गेली जावं खंय गेली, आमी चवथीक अस्तड्या वयता आमच्या घरात तेन्ना तशें म्हणजे कोण भितूर येता कोण वयता आमकां काय कळनासलें। ते 2 लॉक घातलेली न्ही, एक काढला आमी म्हणजे पयशे पण वेल्यात, धान्य पण वेल्यात, खूप हे केलं म्हणजे इतले नुकसान। आणि तेन्नाच म्हजो भाव पिड्ड्यार जालो। पयलीं तो प्रवीण आसलकर येयलो पण तेच्या उपरांत नार्वेकर येयलो आणि मागीर तेन्ना आपूण मदत करता म्हटली पूण अजून निराधार आणि जाणट्या मनशांच्या मजते खातीर गोंय सरकारच्यो जायत्यो येवजण्यो आसात। घडये ह्या 2 अस्तुऱ्यांक ह्या येवजण्यांचे निकश लागू जायना आसतले, पूण वेचणुकीत कोट्यांनी दुडू खर्च करून वेचून येवपी एक्काय फुडाऱ्याक ह्या निराधारांक मदत करचीशी दिसूंक ना, हें दुर्दैव। एका हेचेरूच खांब्याचेर एक घर आसा। स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।